करायचे हे आम्ही फुडें व्हरपाची गरज आहा. अ विजनरी लीडर. He has done lot for Goa and we need to remember this great visionary leader who has done specially for the downtrodden and especially for the poor people. याने त्यांचे कावजा घातलायलो आणि त्या खातीर जे मुणकार आहा बारीक कोणे घर बांधलेले तांकां आपले घर मेवले, तांकां वयर शेड मेवली आणि दिस इज अ युनिक थिंग इन इंडिया. म्हणजे अशें आनी खंय ना, खंयच्याच स्टेटीन ना की भाटकाराच्या भाटान जो रावल्लो तो ओनर जालो. हे आमचेच स्टेटीन आहा आणि इवन कसेल तेजी जमीन ते आमचेच स्टेटीन आहा, दुसरे स्टेटीन मेळना. भारत रत्न जर मिळूंक जाय जाल्यार ताका योग्य म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकर ज्यांच्यामुळे आम्ही ही जी धुरा जी आसा, नॅशनल जी धुरा आसा, राष्ट्रीय जी धुरा आसा, त्याच्यामुळे आम्ही प्राप्त करूंक पावले. आणि जर नासलो त्या टायमार त्याला मिरांडा सारखे हे आणि बाकीचे जे चमचे आसले पुर्तुगेजाचे त्यांच्यामुळे आज आमकां दुखे प्युअर जावपाचे पुर्तुगेज आसलो बरो म्हणपाचे तोंडातल्यान उतरा भायर सरपाची. डेव्हलपमेंट खूप जाल्लो आसा कळंगुटात. आमचे सरकार येयलेल्याक आमचे डेव्हलपमेंट कळंगूट खूप डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. सांगपाचें म्हणल्यार 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आमच्या सीएमान थ्रू MLA हांगासर प्रोजेक्ट दिलेलो आसा लायटीचो, उदकाचो आनी हे उरलेली सोयी. फकत आमचे वी आर लॅकिंग बिहायंड रिगार्डींग ट्युरिजम. ट्युरिजम सेक्टरान एकनाथानूय सांगलां तशें भाऊ साहेबान आमकां आदी हे गोंयांत दिलेलें आनी गोंयांत येवन आमी कितें करताले, धाकटी घरां आसलीं ताका आमी भाड्याक दिताले. आयज आमी सगळे भाड्याक दिता आनी सगळे भाड्याक कशें दिता, सगळे लोकांक हाडटा कोण नको तांकां आनी ते बिझनस हांगा सगळे पाड घालता. कित्याक वयता दिसर झगडी आसता, स्पेशली ह्या एरियाक हांगासर वयता दिसर, कित्याक कोणूच आमचो गोंयकार म्हणून तो बिझनस करिना हांगासर.